मडगांवां येल्लो ब्लॅक टॅक्सी धन्यांनी बेकायदेशीर रितीन रेंट बायकाचो व्यवसाय करपी एका एजंटाक रंगी हात धरलो। संबंधिताच्या बायकाची नोंदणी उत्तर गोंयची आसून लेगीत दक्षिण गोंयांत परवानगी नासतना चलयतालो असो आरोप टॅक्सी धन्यांनी केला। देखून संबंधिताचेर खर कारवाय करची अशी मागणी टॅक्सी धन्यांनी ट्रॅफिक सेलाकडे केली। मजगती बेकायदेशीर रितीन धंदो करप्यांचो 3 स्कूटरी जप्त केलात। या प्रकरणाचो अहवाल आरटीओक धाडटले। कायद्याप्रमाण आवश्यक कारवाई जातली अशें येरादारी पुलीस निरीक्षक संजय दळवी हांणी सांगले। तुका सांगपाचें म्हणटा त्यो 3 गाडयो नोताच्यो आमी गाडयो आसा ते फायर ब्रिगेडी कडेन सकयल आसलेले ते आनी हो भुरगो आसा तो भुरगो आसा तो तेजे कडेन लायसन घेता आनी तेजे कडेन पयशे घेता। आमी ताका वचून विचारलें आमच्या मेंबरान बाला कितें आसा तें पळय। आमी वचून विचारलें का तो बालो आपूण गाडयो तुमकां कितें प्रॉब्लम आसा कस्टमर आपले। सो आमी म्हणटा तुका हांगाच्यान ऑपरेट करपा रायट ना। आनी तेन्ना आमी नंबर प्लेट पळयले पळय नंबर प्लेट नोताच्यो 03 जर तर तांकां जर तर ऑपरेट करपा तेंच्यान जशें रिस्पेक्टेड तांकां हे दिल्लें आसा ज्या परमिटाचेर जावं थंयच्यानूच ऑपरेट करपाचें ऑफिस त्या ऑफिसांच्यान ऑपरेट करपाक। सो हेणी आपल्या ऑफिसांच्यान जाल्यार ह्यो गाडयो नोताच्यो हांगा कश्यो ऑपरेट जाता। इनकेस आमी सुद्दां त्या टॅक्सीकार आमी ड्रॉप करता आमी थंयच्यान रिटर्न परते हाडना कित्याक सांग नोताचे भाव आसा तांकां तांचो धंदो आसा म्हणून आमी थंयच्यान पिकअप करना। तर हे नोताचे हांगा येवन रेंट बायक रेंट कार करता हांगा जावन ते कशें लिजार घेतला कशें घेतला तें खबर ना। एक्चुअली अशें ऑपरेट केल्यार आमच्या फाल्यां धंदो कसो जातलो आमी तेंचे पोट चित्ता सो तेंच्यांनी चिंतपा आसता। सो हे रेंट बायक रेंट कार तेंचे 03 म्हणल्यार तेंची नोताच्यानूच ऑपरेट करपा तेंचे ऑफिसूच नोताक आसपाय न्हू। तुमचे ऑब्जेक्शन फक्त हांगा ऑपरेट करता म्हणून ऑपरेट करता की नोताचे कडेन सावथाक ऑपरेट करपाक शकना न्हू। ना तेच म्हणटात तुमचें ऑब्जेक्शन हा बेसिकली हे हांगा येवन नॉर्थाची गाडयो सावथाकडून रेंटाक दिता। इनकेस नॉर्थवाल्यांनी बिझनेस कितें करपाचो नॉर्थाचे बाबाचे येल्लो ब्लॅक कोणाची तेंच्यो आसता परमिटा तेंच्यांनी ते रावता न्हू कस्टमर टॅक्सी कार सोडटले आनी आमकां बाबा तेंच्यान बिझनेस जातलो म्हणून। सो हे हांगाच्यान नॉर्थाचे सावथाचे नॉर्थाक अशें करपा लागले जाल्यार परमिटाचो व्हॅल्यू कितें उरलो आमचो बिझनेस काबार। सो बारीक वेवसाय कोण करता पळय जो टॅक्सी सोडटा तेंचो बिझनेस काबार थंयूय टॅक्सीकारांचो बिझनेस काबार थंयच्या रेंट बायक रेंट काराचो बिझनेस काबार। सो अशें जर ते इलिगली ऑपरेट करपा लागले कस्टमराक मिसगायड जाता। कस्टमर फाल्यां कितें करतले नॉर्थाच्यो सावथाच्यो नॉर्थाक कशें जातलें थंयच्यान घेतले सावथाक ड्रॉप करतले सावथाचे घेतले नॉर्थाक ड्रॉप करतले। सो हेंची पिकअप ड्रॉप जातले आनी आमी भितरल्यान आमचें मरणाकरण जातलें। तेणी आहा पळय आमकां रिषभ बाबान फोन केल्लो की हिंगा नॉर्थाच्यो 3 गाडयो येयल्यात म्हणून आनी तो कस्टमर जालो तेंच्यांनी रिकॉर्डिंग काडल्या तर हांवें त्याला कस्टमर नासलेले सो ह्यो 3 गाडी नॉर्थाच्यो आसतात। आतां तांकां बिजनेस प्लेस हे मडगांव न्ही तेंचें ऑफिस नॉर्था आहा। सो हांव 3 गाडी व्हरता ते आनी आरटीओक रिपोर्ट हाडटलो आनी आरटीओ तेचेर कितें एक्शन घेतलो। पण हे कितले जाता न्ही अशें जायत रावता हेचेर कांय कडक एक्शन ना बाबा कितें लायसन्स कॅन्सल करपाचें तेका लागून रिपोर्ट तेच धाडटा आरटीओ तेच धाडटा रिपोर्ट ते आरटीओ लायसन इश्यूइंग कंपनी आहा पळय ऑथॉरिटी आहा ती आरटीओ। सो ते गाडी हे करता 3 गाडयो आरटीओ फाल्यां मंडे हँड ओवर जातल्यो अलॉंग विथ द रिपोर्ट फॉर कॅन्सलेशन ऑफ परमीट। ह्यो घेवन आयिल्ले काय हे हांगा बिझनेस करतात ते रिषभ तो म्हणटा कस्टमर दिल्ल्यो ते कस्टमर हांवें कस्टमर नासलो ते 3 व्हेकल व्हरता मंडे आरटीओ हँड ओवर करता।